गोंयकारांक आनी सालिगांवकारांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दितात। शिगमो हो फक्त सणूच न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता ही पिढ्यान पिढी फुडें वचपी आमची संस्कृती, आमची परंपरा आसा। आनी ही आमची परंपरा, आमची संस्कृती आयज आमकां सगळे तरणाटे, सगळे बायल मनीस तुमी पळयला आसतले मोठे नेटान उत्साहान ही फुडें व्हरतात। देवतांनी केल्ले पराक्रम जे आसा हे आमकां शिगम्याच्या दिसा जिवीत जाता आसतना दिसता। सगळ्यांक नमस्कार। शिगम्याच्यो सगळे पर्वतकारांक आनी सालिगांवकारांक शुभेच्छा दिता। शिगमो म्हाका दिसता हो फक्त एक सण न्ही, जाल्यार शिगमो हो फक्त एक सण न्ही, जाल्यार आमची परंपरा, आमची संस्कृती आसा। आनी हीच आमची परंपरा, आमची संस्कृती फुडें व्हरता आसतना आमकां आमचे तरणाटे आयज ढोल ताशे घेवन आमकां दिसता। देव देवतांनी केल्ली आमी पराक्रम आयज शिगम्याच्या निमतान आमकां जिवीत हाडटा ते दिसता। सगळे फ्लोट आयज हांगा फ्लोट ना, पूण ढोल ताशाचो जो गजर आसा, म्हाका दिसता सगळें पर्यावरण आसा हें ढोल ताशाचो गजर सामकें रंगीन करून उडयता। शिगमो आमकां गोंयकारांक आमचो इतिहास, आमची परंपरा कितें दाखयता। हें करता आसतना नॅशनल टुरिस्ट आनी फॉरेन टुरिस्ट जे येता आनी जेंकां दिसता की गोंय फक्त सन, सी आनी सँड, हें नासतना आमचे रीच कल्चर, आमची रीच संस्कृती कितें ती म्हाका दिसता तांकां ह्या शिगम्याच्या निमतान गोंयांत येतून पळोवपाक मेळटा। आयज कशी बघता की परवरी शिगमो जाता, हेजो फायदो आमच्या सालिगांवचे लोक घेता। म्हणजे आमची नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी असल्या कारणान कंटिन्युअसली कार्नावाल असो, शिगमो असो, तितून आमचे लोक सगळे सहभागी जाता आनी ही परंपरा, ही संस्कृती फुडें व्हरता आसतना आमकां दिसता। आयज अनेकदां सगळ्या लोकांक हांगा जमल्या आनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्या। हांकां आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन जागा बरें देव बरें। फुडल्या सुवातेर वता आमचो प्रेसिडेंट, परवरी शिगमोत्सव समितीचो प्रेसिडेंट आनी थळावो आमदार, तशेंच गोंय राज्याचो टुरिझम, आयटी, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिटी मिनिस्टर बाबा अरोहन हांचे कडेन की तांच्यांनी आपले मनोगत हांगा सांगलें। आयच्या ह्या परवरी शिगमोत्सव कमिटीन ऑर्गनायज केल्लो शिगमोत्सव परवरी आमच्या बरोबर आमचे सालिगांवचे आमदार, म्हजे मित्र बाब केदार नायक, तशेंच आमची झेडपी अध्यक्षा बाय रेश्मा बांदोडकर, आमचो पेडणी फ्रांचो झेडपी बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचो झेडपी बाब अमित आस्तोडकर, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, पेडणी फ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, तशेंच उपस्थित सगळे परवरी शिगमोत्सव कमिटीचे सगळे पदाधिकारी, उपस्थित हांगा व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे पथक, उपस्थित सगळे पार्टिसिपंट्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, 5 तारखेच्यान शिगमोत्सव सुरू जालो आनी 18 तारीख पर्यंत जवळ जवळ 15 दिसान 19 जाग्यांचेर शिगमोत्सव सेलिब्रेट जातलो। ही आमची परंपरा, आमच्या उत्सवा बाबतींत ऑलरेडी बाब केदारान ऑलरेडी सांगलें। आनी सालिगांव आनी परवरीच्या जोडपावलान कार्निवाल शिगमोत्सव हे आमी दोगूय जाण मेळून बऱ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करता। कित्याक सदांच पणजे, म्हापशा सगळे मेट्रो जाताले, पूण ही संख्या अर्दी सगळी वेवस्था परवरी आनी सालिगांव शिफ्ट जाली, लोक शिफ्ट जाले। पूण म्हाका दिसता फेस्टिवल्साची जाणीव घेवपाक नाल्यार तांकां तांचे पार्टिसिपेट जावपाक, वचून पळोवपाक एक संदी मेळची ह्या विचारधारान दोगांनी आमी चिंतले की परवरी आनी सालिगांव दोगूय जाण मेळून आमी हांगा करया म्हणून। लास्ट 4 वर्सां सेगोदीत आमी हांगा बऱ्या प्रमाणात सर्वीस रोडाचेर शिगमोत्सव मनयतात। लास्ट इयर फ्लायओव्हराचें काम आशिल्लें आनी सगळ्यांनी विचार केले की लोकांची भावना समजून घेतली, सगळ्यांक उत्साह आशिल्लो खरो, पूण लोकांची भावना, ट्रॅफिकाचो इश्यू आनी फ्लायओव्हराचें काम हे विचार करून आमी शिगमोत्सव असो सेलिब्रेट केलो ना। पूण ह्या वर्सा त्या 1 वर्सा भितर फ्लायओव्हराचें काम जाता इतले बेगीन करून घेतले, नवी लेनूय ओपन केली आनी कोणाकूच त्रास जावचो ना
असे विचार करून सगळे कलेक्टर, पुलीस, ट्रॅफिक सगळ्यांकडे उलोवन मागीर आमी डिसायड केलें की सर्वीस रोडाचेर आमी परत हांगा शिगमोत्सव सेलिब्रेट करूया. ह्या वर्साक परत ट्रॅफिकाची भावना घेवन शिगमोत्सव कमिटी सगळ्यांचे आमचे एक विचार आशिल्ले की अंदू फ्लोट करचे न्हय, फ्लोट घेवचे न्ही, फक्त आमी मेळ घेवचे आणि मेळ, फॅन्सी ड्रेस, फोक आर्टिस्ट सगळ्यांक घेवन आमी हो शिगमोत्सव सेलिब्रेट करूया. सो आज हो परवरीचो शिगमोत्सव मातशे वेगळ्या तरेन सेलिब्रेट जाता. फ्लोट्स ना, पूण रोमटा मेळ आसा. आमची गांवची कला आसा, आमची गांवची संस्कृती आसा, आमची गांवची परंपरा आसा आणि सगळे जाण एकजुटान जे येता तरी सेलिब्रेट करता ते उदाहरण तुका आज दिश्टी पळोवंक मेळटले. आज सगळे माणकुली भुरग्यांनी फॅन्सी ड्रेस जावं फोक आर्टान पार्टिसिपेट जाल्यार ते पळोवन आमकां उत्साह आमचो वाडटा आनी एक त्या फुडल्या पिढीक एक प्रेरणा मेळटा ही आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक. सो आयच्या दिसाक सगळे पथक, सगळे पार्टिसिपेंटांक आमच्या सगळ्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. तशेंच शिगमोत्सव सेलिब्रेट करता आसतना सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करचो, सगळ्यांची भावना समजून घेवची, मेळाक तसो ताका वाट दिवचो आणि सेलिब्रेट करता आसतना उत्साहान आमी सगळ्यांनी सेलिब्रेट करचो. वर्सा करता तसो अशें सगळ्यां कडेन उलो मारता. आयच्या दिसाच्या शिगमोत्सवाची कमिटीक आनी तांच्या पूर्ण टिमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता की एक बरें काम उत्साहान केल्लें आसा, जे डायरेक्टर ऑफ टुरिझम ह्या हांगा जाग्याचेर हाडपाचो प्रयत्न केला. टुरिस्ट आसतले, इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसतले, डॉमेस्टीक टुरिस्ट आयले आसतले, जे हे हाजो शिगम्याचो आस्पाव घेवपाक, आमची संस्कृती पळोवपाक आनी हे कल्चरल टुरिझम फुडें व्हरपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन आमी जेन्ना बियॉन्ड गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार असले फेस्टिविटीज खरी गोंयची वळख म्हणून आमी दाखोवपाचो जो प्रयत्न करता हे म्हणपाक खंयच कमी न्हय. तर आयच्या दिसाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि सगळ्यांनी बऱ्या उत्साहान सेलिब्रेट करचो अशें आवाहन करून हांवें 2 उतरां सोंपयता. वर्सय 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 वर्सय. रंगबाबान एकदम मोठ्या ताळ्यो जोडपाक जाय. तशेंच ज्या वाठारांत आयज आमी हो शिगमोत्सव मनयतात तो पॅनल डिफरन्स. सो म्हाका पॅनल पंच सरपंच बाबा स्वप्नील सोडकर हांचे कडेन धाडटा सर एक मुखार हाडून. सेलिब्रेट करता हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भगवंतचे लाडके आमदार तशेंच गोवा राज्याचे टुरिझम, IT, पेंटिंग आनी स्पेशलिस्ट मिनिस्टर हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सालिगांवचे लाडके आमदार तशेंच GPDCचे चेअरमॅन केदार नायक हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ZP अध्यक्ष नॉर्थ गोवा रेश्मा बागोळकर हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचो ZP अमित अस्नाळकर, तसोच पॅरागॉनचो म्हाजो मित्र संदीप काळगांवकर भाई, तशेंच तुमची सरपंच सोनिया संजय पेडणेकर, तर उपस्थित आसलेले टुरिझम डिपार्टमेंटाचे सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर, केदार नायक असो, कुलदीप आरोलकर असो आणि उपस्थित असलेले सगळे पार्टिसिपंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि उपस्थित असलेले सगळे पोरवलकार, तसेच सालिगांवकार, तसेच गोंयच्यान सगळे डिफरंट लोकॅलिटीच्यान येयलेले सगळे पार्टिसिपंट, तसेच पुलीस आणि उपस्थित असलेले सगळे पोरवलकार यांचे हांव सगळे जाणांचे देव बरें करूं म्हणून माझे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू सर यांच्याकडे पुढे तेका घेया फाटी पुढे शिगमोत्सव असे घ्या. शिगमोत्सव बॅनर 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 घे, बॅनर घे फाटी घे घे रे बॅनर बॅनर घेवपाक मेळटा सर फाटी. हां यो फाटी मातशी फुडें पळया फाटी. सगळ्यांचे स्वागत झाले, भाषण झाले, उपकार आठवले. आता उपकाराचो वेळ आसा. म्हाका श्री रोहन खोटे आमचे थळावे आमदार आणि मिनिस्टर, तसेच श्री केदार नाईक सालिगांवचे आमदार आणि चेअरमॅन गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटचे हांच्यानी मागता की तांच्यांनी ढोल वाजोवन आयच्या ह्या परवरी शिगमोत्सव 2024 हांचे उक्तावण. Thank you.
परवरी शिगमोत्सव समितीन आयोजित केलेलो शिगमोत्सव 2026 हाचे 2 वाजून आमी हांगासर उक्तावण करता. लेट्स कॅप्चर दिस मोमेंट आणि मागता डॉलर बॉडी वसून सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन अशोक खवटे आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन श्री केदार नाईक दोघी जण ढोल वाजवून या शिगमोत्सव 2026 उक्तावण करतले. ओके चला सुरुवात करूया. माझ्या फाटला नाही तुम्ही ओमकार तू ते सेटिंग चल मोदी राम हा किती गेला चला सुरुवात करूया. भाई मग साईड ग्राम चला मीडिया सगळी रेडी असा.
पेनादी फ्रांस, स्वप्नील चोडणकर सरपंच पेनादी फ्रांस, बाय सोनिया पेडणेकर सरपंच सुकूर, तसेच विनीत परब प्रेसिडेंट बीजेपी गोवा पर्वरी आणि सालिगांव मतदारसंघाचे सगळ्या पंचायतीचे पंच मेंबर असा. नेटान ताळे मारून आम्ही सगळ्या या मानेस्तांचे एकदा जोरदार स्वागत करूया. पर्वरी शिगमोत्सव समिती हांच्या तर्फे हांव सगळ्यांचे मनाकाळजांसून स्वागत करता. सगळ्यांक पयलीं जो रोमटामे तुमच्या मुखार येता तो आसा पर्वरी शिगमोत्सव समितीचो. पर्वरी वाठारांचे सगळे भुरगे ह्या मेळाक आसा. पर्वरी शिगमोत्सव 2026 हितून सगळ्यांक पयलो जो रोमटा मेळ हांगा तुमच्या फुकान येता तो आसा पर्वरी शिगमोत्सव समितीचो.
परवरी शिगमोत्सव समितीचो रमटमे. चला मोठ्यान ताळे मारया तेंच्या खातीर. आमच्या परवरी वाठारांची सगळी चलो चलो ह्या रमटमेळ्याक जमा जाल्ली आसा. खूप प्रॅक्टिस करून मेहनत करून तेंच्यांनी हो रमटमेळ हांगा सादर करता. चला या रमटमेळ्याक एकदा जोरदार ताळे मारया. पटोरी वाठारांची सगळी ल्हान भुरगीं व्हडली भुरगीं या रमटमेळ्यान सहभागी जाल्ली आसा. उतरा
आम्ही असलेला तो परळी शिमगोत्सव समितीचा आणि आता सुरुवात करतो फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची. तरुणच्या रंकाव्याच्या उपरांत सुरुवात करता हे फॅन्सी ड्रेस. जो रंकाम्या तुमच्या मुखार गेल्लो आसा तो परळी शिगमोत्सव समितीचो आणि आता सुरुवात करतो आम्ही फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची. फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचो पहिलो स्पर्धक आमच्या मुखार माणकोला बाबू देव व्यंकटेश्वर असो हांगासर यो. पार्टिसिपंट याद धरा, जजीस सगळे हांगासर आसा, सो हांगान परफॉर्म करपाचो. पार्टिसिपंट नंबर 1 तुमच्या मुखार आसा. ज्युनियर फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेचो पहिलो स्पर्धक पार्टिसिपंट नंबर 1 तिरुपती बालाजी जाल्लो आसा तो. ल्हान भुरग्यांक ते ताळयो मारा, पांय पडल्या जाता तेका, देवाच्या रुपान आयल्लो आसा हांगासर. ओके यो बाबू यो चल. ओके नेक्स्ट आता पार्टिसिपंट नंबर 16 नंबरचो हो पार्टिसिपंट आसा माणकुले बाय झाशी राणी लक्ष्मीबाई. फाटीक एक ल्हान भुरगे तेणे बांधलेले आसा आणि लढाईक वयता हे राणी लक्ष्मीबाई. चला ताळयो वाजत रावपा जाय भुरग्यां खातीर. चला फुडलो जो स्वातीर येता तो माणकुलो बाबू राग आयल्लो राम आणि त्याच्या सांगाताक आसा माणकुले सीता. या बाबूचा नंबर आसा 17 आणि या बायचा नंबर आसा 18. ओके 17 आणि 18.
ल्हान ल्हान बाणकुली भुरगीं वेशभूषा करून हांगासर ह्या सर्तीन भाग घेता. सर्ती भाग घेवप हें बरें व्हडपण आसता, कारण प्रायज हे सेकंडरी. आनी राम आनी सीतेच्या ह्या रुपांनी भुरगीं जाल्लीं आसा. फुडल्या सुवातेर येता बजरंग बली हनुमान. हनुमान आयिल्लो आसा तुमच्या मुखार आनी हनुमानाचो नंबर आसा 19. 19 नंबरचो हो स्पर्धक ज्युनियर कॅटेगरींतलो फॅन्सी ड्रेस स्पर्धक नंबर 19. 19 नंबरचो थंय पळय मारुती जावन आयिल्लो आसा. आनी फुडें येता परशुराम फॅन्सी ड्रेस नंबर 9. नंबर 9 9 नंबरचो पार्टिसिपंट भगवान परशुराम जाल्लो आसा. हातीन परशु बाण धनुष्य घेवन आयिल्लो आसा. नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता गरुड जाल्लो आसा. हो पार्टिसिपंट नंबर 6. लुक दॅट सायड. पार्टिसिपंट नंबर 6 गरुड जाल्लो आसा. माणकुले भुरगे हेंच्या खातीर ताळ्यो भरपूर पडपा जायो. ल्हान ल्हान भुरगीं विविध रुपां घेवन हांगासर आयिल्लीं आसा ह्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेक भाग घेवपाक. आनी फुडलो स्पर्धक जो आसा तो नंबर 12 राम जाल्लो आसा. नंबर 12 राम जाल्लो आसा. स्पर्धक नंबर 12. हॅलो 12 नंबरचो हो स्पर्धक. आनी नेक्स्ट पार्टिसिपंट जाल्लो आसा शिवाजी. शिवाजीचे रूप घेवन हांगासर माणकुलो बाबू आयिल्लो आसा आनी तेजो नंबर आसा 29. 29 नंबरचो हो स्पर्धक छत्रपती शिवाजी महाराज जाल्ले आसा. जय भवानी, जय शिवाजी. स्वराज वाला जन्मसिद्ध अधिकार आहे तो भी मैदानात. वाचलो माणकुलो शिवाजी. आणि फुडल्या सुवातेर येता परत एकदा राणी लक्ष्मीबाई. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. पार्टिसिपंट नंबर आसा 23. 23 नंबरचे पार्टिसिपंट. ओके बाय उलय. ताळे जपाच्या बाया खातीर तेणे म्हटले हर हर महादेव. ओके फुडल्या पार्टिसिपंट नंबर 31 हे जाल्ले आसा नर्स. Hello everyone, my name is Narayani Narvekar. I am nurse. Help करप बरें काम. तुमकां जर म्हाजो नंबर जाय 304893 थँक यू. ओके हे असले नर्स. ओके फुडल्या सुवातेर येता आमचो रेनेर बाब. बरे मोठे नाल घेवन येल्लो आसा हो माणकुलो बाबू. रेनेर जाल्लो आसा आनी हेजो नंबर आसा 39. पार्टिसिपंट नंबर 39. माझे नाव शोम. ओके जाले.
ॲक्च्युली पार्ट घेवप आनी सगळ्या लोकां फुड्यान 4 उतरां उरप हे खूब धाडसाचें कारण आसा. ताळे जावपा त्या भुरग्यां खातीर एकदां. फुडले सुवाते येता पार्टिसिपेंट नंबर 8. नंबर 8. ओके, एक देवी जाल्ली आसा बाय नंबर 8 नंबर. ओके, पार्टिसिपेंट नंबर 8 जजीस नोट करा. ओके, नेक्स्ट फॅन्सी टेस्ट नंबर 25 25 नंबरचो वो पार्टिसिपंट नरसिंह जाल्लो आसा. ओके, नरसिंह जाल्लो आसा. मी कोण? मी तुझा काळ आहे. काय म्हणालास? ब्रह्मदेवाने तुला वरदान दिलं आहे. आठवते वरदान. हे मूर्ख हिरण्यकश्यपू, बघ माझ्याकडे. नाही मी मनुष्य आणि नाही प्राणी. मी अर्धा मनुष्य आणि अर्धा प्राणी, म्हणजेच नरसिंह. बघ मावळत्या सूर्याकडे. आता नाही दिवस आहे आणि रात्र. आता संध्या बेला आहे. तू नाही जमिनीवर आणि नाही आकाशात आहे. तू माझ्या मांडीवर आहे. तू नाही घराच्या आत आणि नाही बाहेर. तू घराच्या चौकटीवर आहे. नाही माझ्याकडे अस्त्र या शस्त्र. बघ माझ्या नखांकडे. मी तुझा सर्वनाश करत आहे. वसलो नरसिंह. ओके, फुडले माणकुले बाय येता नंबर 7 पार्टिसिपंट नंबर 7. ल्हान भुरगे जाल्ले आसा हांगासर नंबर 7. नंबर 40 कांतारा. पार्टिसिपेंट नंबर 40. ओके, जस्ट परफॉर्म, जस्ट तोंड दाखयानी वचा, काय प्रॉब्लेम ना. वेशभूषा ही उलोवपाची गरज ना. पार्टिसिपेंट प्लीज नोट, उलोवपाची गरज ना, फक्त क्या बात आहे. तळे झोपा बाय खातीर या. Okay, wonderful. Chala, next. Okay, number 11, participant number 11. Kali Mata. Okay, wonderful. Number 11, participant number 11. Okay, next is participant number 32. Number 32. याद धरा, जजीक दोन कडे जाता, एक हांगासर आणि एक फुडलेकडे. त्यांना परफॉर्म दोन्ही कडे करपाक जाय. Okay, this was participant 32. Next is participant number 34. Number 34. Yes, sir, Lakshmi. Participant number 34.
ओके वंडरफुल ताळे मला भाषण भुरग्यांक खातीर तिका मोटिवेट करपाक ताळ्यांची खूप गरज आसा नेक्स्ट आसा वीरभद्र नंबर 33 पासून नंबर 33 वीरभद्र ओके वंडरफुल चल बाबू चल पुढे ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 38 नंबरचे पार्टिसिपेंट ओके थँक्यू सर नेक्स्ट राखणदार नंबर 24 पार्टिसिपेंट नंबर 24 राखणदार जाल्लो आसा मातशे ताळे मारा न्ही ओके दॅट वॉज पार्टिसिपेंट नंबर 24 नेक्स्ट जी परंपरा सध्या एकदम लुप्त झाली आसा ते म्हणजे वासुदेव पार्टिसिपेंट नंबर 24 पार्टिसिपेंट नंबर 24 जजेस नोट करो ओके नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट नंबर 10 बालकृष्ण लहान कृष्ण जाल्लो आसा पार्टिसिपेंट नंबर 10 ओके वाजयली म्हणली ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 43 पार्टिसिपेंट नंबर 43 वेंकटेश भगवान वेंकटेश जाल्लो आसा पार्टिसिपेंट नंबर 43 ओके नेक्स्ट राम जाल्लो आसा पार्टिसिपेंट नंबर 42 पार्टिसिपेंट नंबर 42 नेक्स्ट आसा तो ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णू महेश ओके चला नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 27 27 नंबरचा पार्टिसिपेंट देव जगन्नाथ झाले असा पार्टिसिपेंट नंबर 27 जजेस नोट करा 27 नंबरचा पार्टिसिपेंट देव जगन्नाथ या सर पुढल्यासाठी आता पार्टिसिपेंट नंबर 26 विश्वरूप हे रूप धारण झाल्याचं हे बाय पार्टिसिपेंट नंबर 26 ओके नेक्स्ट मत्स्यावतार विष्णू मत्स्यावतार घेतलेलो हे ते दाखयता हांगासर नंबर आसा 21 जजीस नोट करा पार्टिसिपेंट नंबर 21 नंबरचा पार्टिसिपेंट मत्स्यावतार त्यांच्याकडे सादर केलेला असा ओके नेक्स्ट विष्णू नंबर 30 पार्टिसिपेंट नंबर 30 माणकुलो असो विष्णू अवतार विष्णू जाल्लो आसा बाबू यशा बाय पुढे पुढे विष्णू जाल्लो आसा तुमच्या मुखार हो माणकुलो बाबू सॉरी बाय मातशें ताळे मारले बरें दिसतलें न्ही गव्हर्मेंटान टॅक्स लागना ताळ्यांचेर अजून ओके चल ओके नेक्स्ट आसा पार्टिसिपेंट नंबर 5
पंचमुखी हनुमान तुमच्या मुखार येता. पंचमुखी हनुमान तुमच्या मुखार असा. चला सगळ्या म्हणूया जय श्रीराम. क्या बात है. ओके नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट असा पार्टिसिपेंट नंबर 44 भटजी जाल्लो असा. भटजी कोणाक पुजा करपाची आसा तांगे वचूं येता. पार्टिसिपेंट नंबर 44. ओके व्हेरी गुड. चला नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 20 मयुराचेर बसून स्वारी करून येयल्लो आसा हो पार्टिसिपेंट नंबर 20. हॅलो सगळ्या लोकांक नम्र विनंती मातशें आमकां सहकार्य करचें तुमचे. तुम्ही ती धरून मातशी फाटीं रावचे. आतां रोमटोमेर सुरू जाता. मातशें तुमी फाटीं रावा प्लीज. आमकां सहकार्य करा तुमी. ही तुमचे कडेन नम्र विनंती आसा. सगळ्यांनी मातशी फाटीं रावची. नाल्यार तुमकां पुलीस मागीर फाटीं चुकल जाल्यार तेच्याच पयलीं तुमी मातशें फाटीं रावची. was the participant number 20. Next at the participant number 4. तुकाराम जाऊन आयल्लो आसा. संत तुकाराम participant number 4. मातशें ताळे जावपाक इल्लो असो भुरगो पळयता. तुकाराम जाऊन आयल्लो आसा. संत तुकाराम. ओके चल नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 2 परत वासुदेव जाऊन आयल्लो आसा हांगासर. ओके वासो माडकुलो वासुदेव. ओके वासुदेव हे ताळे मारा. विषय लहान वासुदेव आसा त्या बघूया. ओके नेक्स्ट नंबर 37. 37 नंबरचो पार्टिसिपंट. सात घोड्याचे रथार बसून आयल्लो आसा सूर्यदेव. ओके पर्सन नंबर 37 ताळे जावपाच्या खातीर सूर्यदेव जाल्लो आसा तो. ओके मारलो पण. चलो नेक्स्ट पर्सन नंबर 14 राखणदार. पर्सन नंबर 14 राखणदार जाल्लो आसा. नेक्स्ट वासलेलो राखणदार. नेक्स्ट 41 नंबर. हॅलो 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 41 नंबरचा पार्टिसिपंट. हॅलो काली माता. हॅलो हॅलो काळ भैरव. सॉरी काळ भैरव. हॅलो 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 नेक्स्ट 15 नंबर. हॅलो 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 हॅलो
हॅलो 15 नंबरचे पार्टिसिपंट केश हॅलो ओके व्हेरी गुड चला काय दाखवता पाय का तिरिया हॅलो ओके लास्ट पार्टिसिपंट ओके काय दाखवता पाय का पर्सन नंबर 36 ओके आता सिनियर कॅटेगरीची सुरुवात जय जगन्नाथ पर्सन नंबर 14 सिनियर कॅटेगरी पर्सन नंबर 14 जय जगन्नाथ मैं हूँ जगन्नाथ कौन है दुष्कर जो मुझे ललकार रहा है हिम्मत और दम है तो सामने आओ है मूर्ख हिरण्यकश्यप मैं कृष्ण मैं भोलेनाथ सारी सृष्टि का निर्माण ही मैं हूँ और तू मुझे ही चुनौती दे रहा है ओके वंडरफुल चला काय दाखवत आहे लॉर्ड जगन्नाथासाठी हर इंसान मेरा भक्त है और तू मेरी ही चेष्टा कर रहा है अब तो मैं नरसिम्हा हूँ मेरा पूरा शरीर चीर फाड़ के रख दूंगा सामने आओ हिरण्यकश्यप सामने आओ तेरी माँ तुझे बुला रही है तेरी माँ तुझे बुला रही है ओके also जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ ओके नेक्स्ट विठोबा पंढरपूरचा विठोबा विटेवरी उभा चला नेक्स्ट चला विठोबा खाली काय झोपा त्यांनी दर्शन झालं आमका विठोबाचे ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट कृष्ण पर्सन नंबर मैं आपको पराजित कर सकता हूँ पर्सन नंबर 1 इस क्षण में आपको पराजित कर सकता हूँ महाबली वेश मेरी क्रोध नगरी को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए आप और मैं अपनी योजना दी वादा बन के खड़े हैं अब यदि आपने शस्त्र का त्याग नहीं किया तो अवश्य कृष्ण मैं आपका वध कर दूंगा ओके पार्टिसिपंट याद धरा जोश एक दोन कडे येता एक या स्टेजीर आणि एक फुडल्या स्टेजीर तुमका दोन्हीकडे परफॉर्मन्स करपाक जाय मैं आपका वध कर सकता हूँ मैं ना ही वासुदेव कृष्ण हूँ मैं ना ही यदुवंश मैं ना ही मानव हूँ मैं परब्रह्म हूँ विश्वेश मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ मेरी अनुमति से आप युद्ध करें पर्सन नंबर 1 से आप जीवित हैं श्री कृष्ण और मेरी अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे ओके ताली दाखवत आहे श्री कृष्ण खातीर ओके व्हेरी गुड चला नेक्स्ट पर्सन नंबर 2 सिनियर कॅटेगरी अष्टकाली वो ड्रेस त्यांच्यानी केलेलं असं कर्म में मोक्ष भी मैं प्रकाश में अंधकार भी मैं नंबर 2 पार्टिसिपेंट अंत में आरंभ भी मैं गौरी में महाकाली हूँ मैं अष्टकाली हूँ मैं अष्टकाली हूँ मैं ओके ताली दाखवत आहे पर्सन नोट करा पुढे अनेक परफॉर्मन्स कसं पटल तुमका जजेस आणि कुकडे बसलेले असतात ओके नेक्स्ट इज पर्सन नंबर 3 अबो यमराज पण आम्ही तर काय चालले कोण का म्हणून बहुत श्योर, बहुत सत्य,
घराचे चक्र तुमच्या लखलखत्या संसारात हा काळोख लक्ष हा तुमची प्रार्थना जंगली हा तुमचे राज्य कारण हा मरणाचा स्वामी साक्षात यमराज. Okay, very good. Come on, next. चला पार्टिसिपेंट नंबर 4 राखणदार झाला असा परत. पार्टिसिपेंट नंबर 4 राखणदार झाला असा असं. रंग माझा काळो पायाक माझ्या वाळो आका म्हणतात शिमेवेला राखडो बाबा पकडो आवडीत काय गे सारो रोड पिढी कोण बघा खाली गे शिमेचो मान माझोच गे त्या शिम्यार माझो मान हाऊच तो राखणदार राखणदार राखणदार. Wonderful. Okay, next participant number 7. Number 7 participant. देवी दल्लेसाई. Hello. Okay, very good. Person number 7. Hello. शिगमोत्सव फरवरी 2026 आता हांगा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचे जजींग चालू आसा. ताच्या फाटोफाट अवघ्या मिनटान हांगा रोमटामे येतले. Okay, next participant number 9. Number 9 हो participant येता हांगासर. अवघ्या मिनटान हांगा रोमटामे स्पर्धेक सुरवात जातली. जजीसांक आमी विनंती करता की तांच्यांनी जशी जशी आमी नांवां सांगता तशी तशी आपली नोंद करून घेवची. Okay, चला सुरुवात करूया. participant number 9. Start. हांगा गॅप आसा. हांव सगळ्या स्पर्धकांक मागता की मातशे बेगीन फुडें येवचे. गॅप भरून काडचे. पेन्सिल्टन जे कॉम्पिटिशनचे कॅन्डिडेट आसा पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी मातशे फुडें येवचे. हांगा बरेच गॅप आसा. Okay, सुरेश मसाला नको. सगळ्या पार्टिसिपंटांक हांव मागता की मातशे बेगोबेग फुडें येवचे. Okay, wonderful actor. Participant number 9. Next. Participant number 10. तुमच्या मुखार येता सुरेश प्रभुकर. सुरेश प्रभुदेसाई मस्त येऊन आपा बघा. चला मातशे सायडीक रावा. रिक्वेस्ट करता सगळ्यांकडे मातशे सायडीक रावा. पार्टिसिपंट नंबर 10 तुमच्या मुखार येता. आणि आता येला पार्टिसिपंट नंबर 12. जय महाकाली. हर 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 महादेव. सच्चा घोरी सच्चा घोरी हमेशा सच पर विश्वास रखता है और सच पर विश्वास रखने वाले हमेशा नवीन होते. सच पर विश्वास रखने वाले
लोरी केले क्या है जीवन मृत्यू अपमान सम्मान जैसी शब्दावली लोरी केले क्या है जीवन मृत्यू पर्सन नंबर 12 सम्मान की शब्दावली नेक्स्ट कम पर्सन नंबर 13 हमारी क्या है अर्थ जिसमें गौर न हो जय 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 महाकाली हॅलो सगळे आम्ही हांगा जे कोण उभे असतात तांकां सगळ्यांक माहीत नेक्स्ट पर्सन नंबर 13 भितर वचचे फाटल्यान जे लोक असतात तांकां दिसना मातशें हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशें तुमी रिक्वेस्ट करात आमच्या सगळ्या लोकांक आमी विनंती करता की तांच्यांनी मातशें फाटल्यान वचचे आमच्या फाटल्यान जे लोक आसा तांकां दिसना आपने तो हिरण का का वध कर दिया है अब आपको क्या चाहिए तो आप नहीं मानोगे मैं हूँ महादेव का 14 अवतार शराब वाव पार्टिसिपेंट नंबर 13 आसा ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नंबर 15 नंबरचा पार्टिसिपेंट तुमच्या मुखार येता विष्णू जल्लो सर ओके 15 नंबरचा पार्टिसिपेंट नेक्स्ट आता जजेस नोट कर ज्युनियर कॅटेगरीचा 22 नंबर ज्युनियर कॅटेगरीचा 22 नंबर शिवशंभू रस्त्याच्या मधोमध कोणी चलचे न्ही आम्ही विनंती करता सगळ्यांनी मोदी कोणी चलपाचे नाही मातशे सायडीक रावपाचे 22 नंबरचा पार्टिसिपेंट ज्युनियर कॅटेगरीचा नेक्स्ट आता सूर्य 5 रथाच्या 5 कृष्ण ओके कृष्ण सांगायला असा म्हणतो आपण आणि त्याचा नंबर असा 35 ज्युनियर कॅटेगरी 35 नंबरचा पार्टिसिपेंट सगळ्यांकडे मी विनंती करता की चला, मातशे सगळ्या पोलिसाच्या विनंतीक मान देव मातशे फाटी वचचे पोलीस रिक्वेस्ट करतात की हांगा सगळ्यांनी मातशे फाटल्यान वचपाचे ओके सगळ्या पॅसेंजर्स पार्टिसिपेंट जोरदार ताळे मारूया ओके आणि आता सुरुवात जाता आमचे पारंपरिक असे नृत्य प्रकार तुमच्या मुखार पहिला नृत्य प्रकार घोडामड्डी घेण्याचा टीटो स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब तोही रंगसभा कमर घोडेमड्डी सादर करता मोठ्या ताळे मारून एका योगदान देऊया ताळे दाखवता या प्रोग्रामातील टीटो स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब तोही रंगसभा या प्रकार घेता तुमच्या मुखार पोरवरी शिगमोत्सव समितीन हांगासर घडोवन हाडलेलो पोरवरी शिगमोत्सव 2024 हितून तुमच्या सगळ्यांच्या मनात आसा तो परत ऑर्गनायझेशन कमिटीतर्फे स्वागत करतात
परवरी शिगमोत्सव आयोजित शिगमोत्सवाचे पहिले पथक शिगमोत्सव परवरी आयोजित आयचे दुसरे पथक जाऊन आता विजया कला मंडळ फोंडा कुर्डी हांव जजीसांक विनंती करता की त्यांच्यानी ह्या पथकाची नोंद घेवची आणि सगळ्या स्पर्धकांक आमी रिक्वेस्ट करता की हांगा दोन कडेन परीक्षण जाता हांगा प्लस फुडें दोन्ही कडे तुमची आपली कला आमच्या मुखार सादर करची विजया कला मंडळ फोंडा आमकां मागता की तांच्यांनी आपल्या पथकाक रोमटामेळाक सुरवात करची मातसो टाइम वेस्ट करचो न्ही ताच्या पयलीं श्री परशुराम क्रीडा संघ काणकोणा हे आपले पथक तुमच्या मुखार काणकोणा परीक्षकांनी मातशी नोंद घेवची 2 नंबर पथक श्री परशुराम क्रीडा संघ काणकोणा आणि ताच्या उपरांत विजया कला मंडळ फोंडा कुंडी हे पथक आमच्या मुखार आपली कला सादर करतले कोकण नंबर 2 जजेस प्लीज नोट सुरुवात करची
थँक्यू. परत एकदा तुमकां फुडें परफॉर्मन्स करचें पडटलें. श्री परशुराम कला संघ काणकोणा सगळ्या स्पर्धकांक विनंती करता की तुमी मातशे फुडें वचचे. परतून एकदा तुमकां फुडें परफॉर्मन्स करपाचें आसा. हांगा लोक मदीं पावले आसा. हांव सगळ्या पोलिसांक रिक्वेस्ट करता की मातशे सगळ्या आमच्या लोकांक विनंती करची. तशेंच आमचे व्हॉलिंटियर जे आसात तांकांय हांव विनंती करता की मातशे हांगा लोक मदीं पावले आसात. तुमच्या मुखार तिसरो स्पर्धक जावन आसा विजय कला मंडळ फोंडा कुर्डी. परीक्षकांक विनंती करता की तांच्यांनी ह्या स्पर्धकाची नोंद घेवची. फोक डान्स नंबर 3. सगळ्यांक विनंती करता की या 10 मिनटां भितर तुम्ही आपली कला आमच्या मुखार सादर करची. तुमचे टाइम लिमिट जावन आसा फक्त 10 मिनटां. तुमचो टाइम स्टार्ट जाल्लो आसा. परीक्षकांक हांव विनंती करता की तांच्यांनी ह्या स्पर्धकाची नोंद घेवची. कोणी मदीं भोंवचे नाय.
आम्ही विनंती करता की मोदी कोणी येऊचे नाही हांगा फोक डान्स चालू असता तरी असताना चौदा भांगा चालू असा प्लीज पार्टिसिपंटांना डिस्टर्ब करू नका मोदी कोणी चलू नका पोलिसांक सगळ्यांनी सहकार्य करचे अशी आम्ही सगळी विनंती करता पोलीस सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करीत असा परत एकदा तुमका पुढे परफॉर्म करचे पडटले आयचे चौथे स्पर्धक जावन आसा सावळवेरेचे सका हरी हांव परीक्षकांक विनंती करता की तांच्यांनी ह्या चौथ्या स्पर्धकाची नोंद घेवची मोदी हांगा म्हणून रावपाचें ना परतून एकदा हांव सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी आमच्या पथकांक व्यवस्थीत परफॉर्मन्स करपाक हांगा दिवचे कोणीच फुडें येवपाचें ना पुलीस वारंवार सगळ्यांक रिक्वेस्ट करीत आसा सावळवेरेचे पथकाक विनंती करता की तांच्यांनी दोन कडे परफॉर्मन्स करपाचे हांगा प्लस फुडें जजींग चालू आसा तुमच्या मुखार स्पर्धक क्रमांक 4 सावळवेरेचे सगळे हरी तुमचे टाइम लिमिट असा 10 मिनिटां